जो दसरो उत्सव जाता आमचो त्याबद्दल सांगपाक आसा हांगा. काल आमचे जागार जाले. जागार म्हणजे आमी माटी बांदता आमची जी कितें आमची पारंपारीक कितें आसा ती आमची माटी आमी बांदता. आणि माटी बांदल्या उपरांत आमी प्रत्येक घरान आमी वचोन आमच्या प्रत्येक जे आमचे समाज जो आसा त्या समाजाच्या प्रत्येक घरान आमी वचोन आमी तोरणां बांदता प्रत्येक घरान. आणि अशे तरेन हो आमचो जागार जाता. आणि त्या दिसा सगळ्यांगेर आरती करता आमी सांगणे करता. मागीर दुसरे दिसा आमची सकाळी आरती जावन मागीर आमी पाटी भायर आमची काडटा. मांड म्हणटात ताका. मांड भायर काडटा आमी. मांड जाल्या उपरांत मांड आमी भायर मांड हे करून आमची जी कितें पयलीं जे पारंपारीक आमच्या जे जाणट्यांनी जे दाखयल्लें आमकां त्या प्रमाणे आमी ते सगळे करता. ते मांडार सगळे देवाची ओटी बिटी सगळे हे करता. तेज्या उपरांत थंय आरती करता आणि मागीर मांडाची समाप्ती जाता. आणि मागीर आमचे सांजचे दुडगे आसता. जे दुडगे आमी प्रत्येक घरान आमी म्हणजे प्रत्येक आमची जी घरां आसात जी आमच्या समाजाची प्रत्येक धनगर बांधवाची आमची जी समाजाची घरां आसात त्या घरान आमी प्रत्येकाच्या घरान आमी दुडगो घेता. प्रत्येकाच्या घरान आमी आरती व्हरता. आणि आमी आमचो नाच खेळ जो कितें आसा आमचें नृत्य कितें आसा तें आमी ह्या तरेन आमी सादर करता आमी. आणि अशा तरेन मागीर दुडगो घेतल्या उपरांत आमचे सगळे दुडगो हे जाल्या उपरांत आमी सगळे कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी समाप्ती जाता. दुसरे दिसा आयज आमचो नमीचे दसरे म्हणटात ताका. आणि फाल्यां शिलंगण दसरे आमचे. ते फाल्यां मागीर आमी दनपार आरती करून मागीर आमची जी तोरणां बांदतात आमी जी तोरणां बांदता प्रत्येक घरान भोंवन ती आमी मागीर तोरणां देंवयतात आमी. आनी मागीर आमच्या दसऱ्याची समाप्ती जाता.